गोंयांत एग्रीकल्चर आनी शेतकारांक वयर काडपाक शेतकी मंत्री विजयाचे तकलेंत नवे नवे प्लान आसात. गोंयांत खंयचीय जमीन पडीक उरपाक जायना. 12 म्हयने पीक घेवपा खातीर ताणें कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची प्रक्रिया सुरू केल्या. गोंयच्या पिकांचे ब्रँडिंग करपा खातीर एक ब्रँडिंग कंपनी खंय तो हाडपाचो आसा. फातर्डा नालो नितळ करपाचें काम सुरू केल्या उपरांत विजय उलयलो. एक एम्फिबियस मशीन आमी घाल्लें आहा. बेजिकली एक वॉटर चॅनल क्लियर करपाक आनी शेतकऱ्यांक मदत करपाक. हांगा एक गोंयचे शेतकरी जे किचन गार्डनिंग करतात, रेगुलर जे कितें रोयतात ते हांगा तुका इवन द नॉन रेनी सिजन हें तुका दिश्टी पडटा. आज एक प्रायम मिनिस्टरान सगळे स्टेटींक एक टार्गेट सेट केल्लें आहा की शेतकऱ्याचो इन्कम जो आहा तो आमी कशें 2022 मेरेन डबल करतले. And this calls as a vision for a new India. So a new India is new processes by which the farmer earns double. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ऍक्ट करचो म्हूण खंय केंद्रीय शेतकी मंत्रालयान सांगला. So people are saying give us more support prices, even reduce the schemes. This is what is the call of the farmer of Goa. स्किमी आनी नाका, जाल्यो त्यो पुरो जाल्यो, तूं आमकां सपोर्ट प्रायस वाडय. सो वी वील हॅव टू इवन कन्सिडर दीस. वी वील हॅव टू कन्सिडर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट करचो म्हणून आमकां डायरेक्शन जायिल्लें आहा फ्रॉम द युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. एंड इट वॉज अ कन्सेन्सस व्यू इन द मिटींग दॅट कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक्ट हॅज टू बी फॉर्म्युलेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल. पर्रीकाराचे क्लीन गोवा विजना बरोबर ग्रीन गोवा विजनूय फुडें व्हरूंक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगांतल्यानूच ही गजाल खंय शक्य आसा. See, today the chief minister is talking about clean Goa. He is talking about solid waste management plants everywhere, by which he wants to achieve the objective of a clean Goa in keeping with our tourism status. Now we have to supplement his clean Goa efforts with a green Goa vision. That green Goa can happen if contract farming comes. पडंग जी जमीन उरता ती 365 डेज ताजेर एग्रीकल्चर जावपाक जाय. गोंयच्या एग्रीकल्चराचे ब्रँडिंग करपाक टॉप ब्रँडिंग कंपनी अपॉइंट करपाची प्रक्रिया खंय ताणें चालू केल्या. स्लोली वी वील क्रिएट दीस ब्रँड. तांबडी भाजी म्हणटा ती मनीस जो गोंयांत येता आनी तांबडी भाजी खावचीच पडटली असो ताका ब्रँडिंग दिवपाची गरज आहा. आनी ब्रँडिंग दिवपाक वी बिगेन एन एक्टिविटी. वी आर ट्रायंग टू have a expression of interest to get the top branding companies involved in creating a brand for Goa's agriculture. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. CRZ2 झोनात वायन फेस्टिवला सारखे फेस्टिवल करपाक परमिशनाची गरज ना अशें म्हणत GTDCन ग्रीन ट्रिब्युनलाची ऑर्डर कडेक दवरून कांपाल ग्राउंडार ग्रीप एस्कोपर्ड वायन फेस्टिवल केलेंच. CRZ2 असल्या फेस्टिवलांक ऑथॉरिटीच्या परमिशनाची गरज ना अशें GCZMA, GTDC आनी बाकीच्या ऑथॉरिटींनी ट्रिब्युनलाक सांगलां. GTDCचो चेअरमॅन म्हणटा GTDCन CRZ नेम मोडिल्लो ना. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशा प्रमाण GCZMA, GTDC आनी बाकीच्या ऑथॉरिटीं कडल्यान CRZ 2011 अधिसुचोवणे खाला CRZ2 असल्या फेस्टिवलांचे आयोजन करपाक परमिशनाची गरज ना अशें नमूद केलां. हाचेर NGTन प्रतिवादी अधिकाऱ्यांक नोटीस काडून 12 मे दिसा सुनावणी दवरल्या. 4 दिसांचो वायन फेस्टिवल पणजे ब्रेस्तार सावन सुरू जालो. कांय लोक वोगीत सरकाराचो आनी कोर्टाचो वेळ पेड्यार करतात म्हूण फेस्टिवला आड केल्ले याचिकेचेर निलेश उलयलो. तो म्हणटा कोर्टाची ऑर्डर क्लियर आसा आनी GTDCन CRZ नेम मोडिल्ले ना. I request the court to kindly see what actually Kampal ground is, where we don't require permission from CRZ. So the question of taking permission is not decided. So as everybody knows, before 2004 there was a big stadium here, and that shows that that is the final point of structure. So the question of CRZ applications does not come to this particular force. Now the other issue is they claim that there are people who are acknowledging that CRZ violations are done. I feel there is no such order by the court. It is a very clear order which is mentioned. Let the authorities, respondent number 1 to 5 and 7 and 11, enforce the effect of revocation of the permission granted to the festival named in the permission, Grape Escapade 2007, till the GCZMA holds a meeting and takes appropriate decision on the matter. So where there is a stay in this? This is only dishabul karbacho, trying to create an atmosphere, creating an atmosphere where there is a government function, stopping
फर्स्ट वेळी पयलीं असले NGO नायनींग बंद केल्ले, आता गोंयांत ट्युरिजमूय बंद करूंक सोदता. माड आनी काजीचे फेणी हेरिटेज ड्रिंक म्हूण ब्रँड करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. मेरा ऐसा है कि हमारा जो हेरिटेज जो स्पिरिट है, जो फेनी अपना काजू फेनी और तुम्हारा कोकोनट माड़ा फेनी बोलते हैं उसको यहाँ पे लोग, तो ये दोनों भी जो है हमारा जो गोवा गवर्नमेंट ने इनको पहला स्थान दिया है, दर्जा दिया है, तो उसका भी हम लोग दूसरा इसके अंदर इवेंट के अंदर उसका भी हम लोग उपयोग करें. और मुझे कहना है कि ये जो माड़ा फेनी और काजू फेनी, ये जो दो चीज़ है वो हमारी जो मेडिसिन के लिए भी यूज़ होती है. इसके लिए इसके अंदर के तज्ञ लोग जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों के लिए पहुंचना चाहिए. और हमारा जो कल्चर के अंदर है ट्रेडिशनल जो ये दोनों चीज़ है वो हिंदुस्तान में वर्ल्ड में फेमस होनी चाहिए. 12 तारखेर ह्या कांपाला वेले फेस्टिवलाचे सुनावणेचेर ट्रिब्युनलात जाता ते जाता. अंदूचो वायन फेस्टिवल GTDCन मांडवी न्हंयचे CRZ2 झोनात तेच सुवातेर तडीक लायलो. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. सेरावलीच्या पेर सारावली वॉर्डाच्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करना जाल्यार 1 मे सावन धरणे धरपाची शिटकावणी कांय लोकांनी दिल्या. रस्त्याचेर कितलीशीच फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक त्रास जाता. आमदार चर्चिल म्हणटा आंदोलनाची भाशा चल्ल्या ती फक्त राजकारण, तांकां आनी कांयच काम ना म्हणून चर्चिल उलयलो. जायत वर्सां जालीं आज पासून हॉट मिक्स पडना हेजे. जायका पायपलायन गायले फोंडून मदें दिसते पडलेत न्ही. सो कांयच लोकांना एकठांय जायन इनिशिएटीव घेयला धरना करपा 1 तारखेर. जायका पायपलायन घाल्या तेन्ना सावन रस्तो सामकोच काबार. ऑफिसरांनी येवन रस्त्याचेर नजर घालची म्हूण लोक मागतात. हो गांव सरावलीचो आनी हो वॉर्ड पेर सरावली. हो पेर सरावली रस्तो सुरू जाता मेन कोलवा रोडारसून जेंगा बेनावली रोडार वयता थंयच्यान सुरू जाता तो बेतलबातींतल्यान काबार जाता. हो रस्तो आसा अरावंड 2.5 किलोमिटर स्ट्रेच. आनीक फाटल्या 18 वर्सांक जाल्यार हे रोडाची कोणेच मेंटेनन्स करूंक ना. फाल्यां कितें केलें तें धाकटेशें पॅच मारून तो आयज फाल्यां करता म्हणून त्या उपरांत कोणें हॉट मिक्सिंग घालता म्हणून सगळ्यांनीच आमकां प्रॉमिस केलें, पूण कोणेंच तरी एकट्यान तरी हॉट मिक्सिंग ह्या रोडार आयज जे मेरेन हांव जाणा फाटल्या 18-20 वर्सांक जाल्यार कोणेंच करूंक ना. ह्या रस्त्यार एक्सिडेंट जावन लोकांनी गाडयो मारून माडार हॉर्न मारून लोक मेलो. तरी आमचे कोणाचे जावं पंचायतीचे जावं MLAचे जायते MLA येवन गेले, जायते MLA सरपंच येवन गेले, पूण कोणें एकट्यानूय करूंक ना. जाल्यार आमी मागता आतां जें फाटीं जालां तें विसरोन आतां तरी कोण आसात, कोण ऑथॉरिटी आसात, ताणें मातशें येवन आपणाच्या दोळ्यांनी ह्या रस्त्याची प्लायट पळोवन ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळोवन आमकां हो रस्तो हॉट मिक्सिंग करून जाता तितले बेगीन दिवचो. जे मेरेन फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगा जायका पायपलायन घातल्या ते मेरेन हो रस्तो आनीक पिड्ड्यार जावन वर्स्ट म्हणजे चड काबार जावन गेला. रस्त्यांचे काम चालू आसा. फंड मातसो कमी पडिल्ल्यान तो उरलो. रस्तो जातलो. रस्त्याच्या नांवान आंदोलन चल्लां ते राजकारण. ते कायतूचे मनीस म्हूण चर्चिल उलयता. सरकाराचे थोडे फंड्स मातशे शॉर्ट जालो पावलो ना. सो इंजिनियरान कितें सांगलें म्हाका आपण फंड्स आपल्या गेलो मातशे पास करपा जाय आनी तें काम चालू आहा. आतां हो एक रस्तो आहा पळय हिंगा मोरायस हावस थिंगसान डॉक्टर इस्टेसी मोरायस हावस थिंगसान तो रस्तो चालू जाता. तो रस्तो आतां फाल्यां तो पयलो तो साफ करतलो फाल्यां पण एका धरणान जर बसले शेव करपाचो एक सोय जाल्या. सो आनी हो मनीस म्हणजे बरें केन्ना येयलो ना आनी हे मनशां आवडको ना. पूण हांव आयकोन जाणा हो मनीस कायतो बाराबरीकाचें काम करताले. 5 वर्स कायतो आलो कायतो काम जालें ना मरे तें. आतां हांव करता रे 5 वर्स जालो गेले मोनते काय कायतो धरना मरना म्हाका नाही कळ्ळें. पूण हांव जें कितें काम करपाक सोदिता तें लोकांक पासत. हो एकल्याक आपल्यागे पर्सनल मिस्टेक कितें बरयता तें रॉंग. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक ब्रेक.